फोंड्या शहरान भितर सरपाच्या मुखेल रस्त्यार कोयराच्यो राशी पडल्यात। राज्यान सरकारान नितळसाण उपक्रम चलयला, मात हाका जनतेनूय हातभार लावपाक जाय। थळाव्या पंचायतीनं ह्या संदर्भात लक्ष घालपाची गरज आसा। लोकांनी ह्या सुवातेर कचरो हाडून उडोवचो न्हय म्हण मागणी थळाव्यान केल्या। RDX खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। आयज हे फोंड्यांचे लोकांक एक म्हाजे कडेन विनंती आसा की हे जे कचरो उडयता हांगा तो उडोवचो न्ही, कित्याक हांगच्यान मेन एंट्रन्स आसल्या कारणान जे भायर जे लोक आसा भायले स्टेटीचे ते पळयता, कित्याक बस स्टँड आसा न्ही, मेन बस स्टँड आसल्या कारणान लोक पळयता आनी हे वायट भायर वयता। कित्याक सरकार हेच्या खातीर खूब प्रयत्न करता की स्वच्छता अभियान रावता। तेन्ना सगळ्यांक म्हाका विनंती आसा की हांगा कोयर उडोवचो न्ही। फाटले वर्सां मिडियान अशें तेजेर एक हें घेतलेली अशी मुलं सगळे, तेन्ना भायतूखाल ते बोरये भायतूखालाचो मेन हेजो बायपासाचो कॅन्सल जालो, लोकांनी उडोवपाचें बंद केलें, मिडियान आवाज केलो। तशेंच मिडियान अशें आवाज हेजेरूय करचो आनी हे जे आतां जी मेन गजाल आसा ती ही मेन पंचायत पडटा, कित्याक हे पंचायतीन लक्ष घालचें अशें सरपंचाकडे म्हाजी विनंती आसा। खंयची पंचायत पडटा ही? बांदोडा पंचायत। बांदोडा पंचायती सरपंचाक म्हाका विनंती आसा की तेणी हे जो पळय हांगा कचरो घालता तेजेर एक बोर्ड लावचो आनी जे लोक कचरो उडयता तेजेर एक बंधन हाडचें अशें मागीर तांकां एक सांगपाचें आसा। गायो हांगा जे जनावरां आसा ती हे सगळें प्लास्टीक खाता आनी ती खूब कडेन अशें मेल्लीं आसा आनी प्रत्येक गायांनी सगळें प्लास्टिकूच जाल्लें आसा कितें। तेन्ना हांगा अशें लोकांनी उडोवचें न्ही, हे लोकां कडेन परत आनी एकदां विनंती करता।